कोलवा पुलिसांनी सोमारा आदलो आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोवाड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केलो. अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्यान ताचेर हो आरोप घाला. मिकी आड FIR घालचो म्हूण आयरिस रॉड्रिग्स कोर्टांत गेल्लो. केशीचेर मडगांवचे JMFC कोर्टान सोमारा सुनावणी घेतली. मंगळाराय सुनावणी चलतली. मिकी पाशेको अजूनय शरण आयिल्लो ना. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात ताका पुलीस सोदतात. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात आदलो आरडीए मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त फरमायल्या. मिकी शरण येना जाल्ल्यान ताका अटक करची म्हूण मडगांवच्या JMFC कोर्टान कोलवा पुलिसांक सांगला. अटक वॉरंटाची मुजत कोर्टान 5 दिसांनी वाडयल्ली. मुजत बुधवारा सोंपता. दुसरे वटेन अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्या मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगेज कोर्टान गेला. सोमारा अर्जाचेर सुनावणी जाली. मंगळारा सुनावणी फुडें चालू उरतली. इतले मजगती कोलवेच्या पुलिसांनी मिकी आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला. The court today has heard my application seeking that Kolwa police be directed to register an FIR under section 172 of the IPC against the absconding convict Mickey Pacheco. The court has adjourned the matter for further arguments for tomorrow. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या. बंदखण चुकोवंक मिकी फरारी आसा. कोलवा पुलीस ताका सोदता आनी मिकी सुप्रीम कोर्टान आपली फेरविचार याचिका येतली तो मेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण लिपचोरया भोंवता. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला. थंयचे पुलीस अधीक्षक आनी निरीक्षका आड कारवाय केली ना जाल्यार केंद्रीय गृह मंत्रालया मेरेन प्रकरण पावयतले म्हणून जेन नॅक्स्टान शिटकावणी दिल्या. ड्रग्साचे प्रकरणात सरकारान विधानसभा सभाघर समितीन दिल्ले रिपोर्टांतल्यो शिफारशी चालीक लावच्यो आनी कारवाय करची म्हूण जेन नॅक्स्ट मागता. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्राचो पुलीस निरीक्षक आनी अधीक्षकाची बेगोबेग बदली करची अशी मागणी जन नॅक्स्टान केल्या. ह्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय केली ना जाल्यार केंद्रीय गृहमंत्र्या लागीं कागाळ करपाची शिटकावणी दिल्या. आमी डिमांड करतात की इमिडिएटली थंयचो PI आनी जो SP आहा हाका ताबडतोब थंयच्यान हालोवचो. कारण PTS जे आशिल्ले इट वॉज कन्सिडर्ड एज अ पनिशमेंट पॉयंट. पूण असल्या थंयच्या जाग्यार वचून पयशे कशे करप ह्या SPन आनी PIन दाखोवन दिल्ले आसा. वी विल बी फोर्स टू टेक द मॅटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स if Goa police doesn't act against these corrupt officers within the next 2 to 3 days. Committee report on the corruption needs to be actioned immediately. If no action has been taken within 1 month, it is now necessary to take the matter to the next higher step, and that is the Ministry of Home Affairs. गोंयांत व्हडा प्रमाणात ड्रग्सांचो वापर वाडला मात पुलीस कांयच करिनात अशी टिका एडना फेर्नांडिसान केली. Even the Home Ministry reports which come, they are not even acting on that. So we want to ask the question to the government that what is happening. I mean, are they hand in gloves with the drug mafias, and they are themselves acting like agents for the drug mafias to carry on with this business of drugs. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचें उक्तावण 19 डिसेंबराक जातलें. राजीव गांधी कला मंदिर 15 ऑगस्ट ना जाल्यार 19 डिसेंबराक जातलें म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. सुदीनान आयतारा GSIDCचो अध्यक्ष प्रमोद सावंताक घेवन दोनूय प्रकल्पाच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें. नागेशीचें नवें काशीमठ मैदान 24 मेक उक्तें जातलें. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार, GSIDCचो अध्यक्ष आमदार प्रमोद सावंत, फोंडेच्या नगरसेवकांनी क्रांती मैदान, राजीव गांधी कला मंदिर आणि नागेशीच्या काशी मठ मैदानाच्या कामाचें आयतारा इन्स्पेक्शन केलें. काशी मठाच्या मैदानाचेर सुमार 2.5 कोटी खर्च जाला. क्रांती मैदानाचेर 4.5 कोटी आणि राजीव कला मंदिराचेर 40 कोटी खर्च येतलो. ग्रावंडाचो तो 24 तारखेक मेच्या मोठ्या दबाज्यान करपाचो इरादो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आणि स्वता हांवें घेतिल्लो आसा. तो 19 डिसेंबराच्या पयल्या रातीक लोकार्पण करपाचो. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या फॅमिलीक हो प्रोजेक्ट अर्पण करपाचो. येताच्या 15 ऑगस्ट पर्यंत हे राजीव गांधी कला मंदिर लोकार्पण करपाचें आनी त्या खातीर कितें कितें जाय आनी कितें कितें उरलां हाजें इन्स्पेक्शन ताच्या
चेअरमॅनाच्या माध्यमांतल्यान करपाचें. आम्ही तेचेर प्रेशर घालपाक शकला ना की बाबा काम फास्ट जातलें, फास्ट बेगीन व्हर म्हणून. बट आतां मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे आमी एक्सपेक्टेड डेट दिल्या. ऑलरेडी आमी प्रोविजनूय केल्लें आसा. आमचे ऑलरेडी ऑलमोस्ट जर गव्हर्मेंटा कडल्यान जीएसटी कडेन विशय क्लियर जालो आसत जाल्यार दिल्ल्या डेटी प्रमाणे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ओसोळण कावेलोसी रातीं एक्सिडेंटांत एकलो तरणाटो गेलो. मोटारसायकलीचेर आशिल्ले कुंकळ्ळेचे अमीत लोटलीकाराक मारुती जिप्सीन धपको दिलो. धपके सयतशी ताचो पांय कापलो. मोटारसायकलीक उजो पेटलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना तो सोंपलो. कावेलोसी एका 5 स्टार हॉटेलांत अमीत आसतालो. थंयच्या पुलाचेर ड्रग्स आनी सोऱ्याचे नेटार खंय भुरगे विली मारतात. पुलीस कांयच करिनात म्हूण बाणावले आनी वेळीचे आमदार उलयतात. ही गाडी जिप्सी दोन्ही टायर वयर काय उडी मारताली, विली मारताली. आणि जे पळय व्हेकल जे पळय हा ते चल जाल्यार आख्खे गाडी ओरिजिनल जे पळय टायर बी आसले ती चेंज केल्या आणि तेका लागून ती गाडी कंट्रोल आयला आणि ती इतली स्पिडीन गेल्या तेका लागून तो भुरगो मेला. आमी कितले फावट सांगले पी मनीस पुलीसमॅन डिप्लॉय करून रातचे कित्याक रातची भुरगे पिवन भांगर करतात. हिंगा पुलीसमॅन डिप्लॉय करपाक जाय ड्रिंकीचेर. आमी पुलिसी सांगले ती पुलिसी तितले ते म्हणटा हाफ आर्म पुढे हाफ चेंज करता पुलीस बेस्ट जावपा जायना. कोणी पुलीसमॅन तेगे आयकपा जाय. कोणी ते एक्सिडेंट केले ते नविले खंय भुरगे ते कितें विली मारताले हांगे जिप्सी घेवन. तर जिप्सी आहा ती तेंगेली सद्याक ते टायर भायर चेंज केल्ले. आरटीओन कितको पास केले पास जाले उपरांत ते टायर चेंज केले जाल्यार चोवपा जाय. हेंय चोवपा जाय. ह्या भुरग्यांनी सोरो पिल्याय पूण ड्रग्सूय घेवन जाल्यार कित्याक आजकाल भुरगे जायत कडेन ड्रग्साचें जाता. हाजी हांव पी उलयतालो सर्टन एरियान तुमी रावंड वच म्हूण रातीचो कित्याक भुरगे ड्रग्स घेताय. घेऊ एक विराम.